हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता. आयच्या दिसा महत्वाचें कितें घडलें तें जाणा जावन घेवया आमचे रिपोर्टर्स, एंकर्स, सब एडिटर्सा कडल्यान. सगळ्यान पयलीं या सुशांत गावस हाजे कडेन. सुशांत, आयज खंयची बातमी केला? कला अकादमीच्या मुद्द्यावयल्यान फाटले कांय दीस आरोप प्रत्यारोप जातना दिश्टी पडटात. आयज जे गोविंद गावड्यांचे समर्थक जे कलाकार आसात तांच्यांनी सकाळी पत्रकार परिशद घेतली आणि कला अकादमीच्या मुद्द्यावयल्यान जे कलाकार आणि जे पत्रकार मेकळेपणान उलयतात तांचेर टिका केली. दुसऱ्या वाटेन तांचें म्हणणें अशें की कला अकादमीच्या कामात समजा त्रुटी आसात जाल्यार राजदीप नायक जो नाट्य कलाकार आसा तो कला अकादमीत कशें कितें नाटक करता ताचेर परत राजदीपान तांकां परती जाप दिल्या की आपूण कशीं नाटकां करता ते तुमी प्रत्यक्ष येवन कला अकादमीत पळोवचें अशें आव्हान राजदीपान तांकां केल्या. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली साताच्या बुलेटिनांत. कला अकादमी रिनोवेट केल्ल्याच्यान कितें ना कितें थंय जायत आशिल्ल्यान हो बोवाळ कलाकारां मदीं खंतय आसा. तर आयच्या दिसाची जी कला अकादमीची बातमी आहा ती साताच्या बुलेटिनाक तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली. आतां ह्या दिप्ती कडेन ताणें खंयची बातमी केला ती पळोवया. आयज सकाळी फातोळेर बिचोलच्या बड्डे वाठारात 2 दुकानांक उजो लागलो आणि या घडणुकेक लागून भूमिका स्टोर्स हे जे भुसारी दुकान आशिल्ले ते ताच्या भायर ताच्या सायडीन टेलरिंगाची दुकान आशिल्ले दोनूय उज्यात लासून तांकां सुमार 8 ते 7 लाखांचो लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बेतकी सद्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत डेंग्यूच्या केसींनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा आणि हो जो रिपोर्ट आसा तो तुमकां 7 वरांचेर बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटा. सध्या पावसाचे दीस चालू आशिल्ल्यान तरेतरेच्यो दुयेंसां उप्रासपाक लागला म्हणून तुमकां जोर थंडी बीन येता कसो दिसलो. 3 दिसां वयर जोर आयलो जाल्यार मुद्दम डॉक्टरा कडेन वचून तपासचें, कारण डेंग्यूच्यो केसीस वाडपाची हें आसा. आतां ह्या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयज पेडण्या राष्ट्रीय महामार्गार मालप्या पेडण्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर संरक्षण म्हणत कोसळ्ळी. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाक दुखापत किंवा जिवीतहानी जावंक ना. त्या हायवे वयल्यान तेन्ना एक कार वयतली तेन्ना ती पालसण आसले ते सायडीक कोसळ्ळे ते कारीच्या. सो सुदैवान तांकां कितें जावंक ना. फुडें आनी एक बातमी आसा ती म्हळ्यार आयज कोलवाळे पुलिशेन टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह राबयल्लो, ही मोहीम राबयली हांगा लाला की बस्ती वाठारांत. तातूंतल्यान पुलिसांनी 10 जाणांक योग्य तरेचे डॉक्युमेंट नाशिल्ल्या कारणान पुलिसांनी 10 जाणांक अरेस्ट केल्या. ह्यो दोनूय बातमी तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस, ह्यो आशिल्ल्यो 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो. आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. गोंयांत अपघाताचे सत्र आहा ते सुरूच आसा. चिंचोणे आयज एक भिरांकूळ अपघात जालो. कारीन दुचाकी गाडयेक धक्को दिलो आनी दुचाकी गाडयेक धक्को दिल्ल्यान जी दुचाकी चलयताली ती बायलेक मरण आयिल्लें आसा आनी ती ऑन द स्पॉट हें जाली. आनी जो कार चलयतालो तेणे धक्को मारून तेंच्यांनी पळ काडलेली आसा. सो आतां तेंचो सोद आतां सुरू आसा. आनी ही जी बातमी आहा तुमी सेंट लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे गणेशपुरी ही जो गणेशपुरी म्हापशा जो हल्लो जाल्लो ते अहमद देवडी हाका मरण आयलेलें तेजो जो मेन कल्प्रीट आहा ताका पुलिसांनी अटक केलेली आसा. आनी आतां ही जी बातमी आहा तुमी सेंट लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो बातम्यो. ह्यो सविस्तर तुमी साताच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनाक पळोवच्यो. तश्योच आनीकूय बातम्यो तातूंत आमी एड करतली. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्हूय आसता तेय तुमी पळोवचे. इतले म्हणून हो न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नालेकर आनी नितीन गंगावणे सयत हांव संजना अंजुनकर.
हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.